नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मोपा विमानतळ उबारतल्याक हवाई येरादारी बिझनेस स्वता उबो करचो पडटलो। मोपा विमानतळाच्या RFQंत बिडराचे प्रस्नाक सरकाराची जाप, बिडरांक पॅसेंजरांचो हुस्को। पार्सेकार सरकाराचे पहिले मंत्रिमंडळ बसकेत शुक्राराक कुळ कायद्याचो मुद्दो गाजपाची लक्षणां, मोगोचे मंत्री आमदाराचेर विरोधकांचो दबाव, ढवळीकारांचे भुमिकेचेर सगळ्यांची नजर। विजय सरकाराचो अजेंडा थारावंक शकना, रिजनल प्लॅन स्कॅमाच्या आरोपाचेर मुख्यमंत्र्याची जाप, गोवा बचाव अभियान मागता सगळे सनदाचे ऑडिट, मायकल म्हणटा तालुका पावड्यार थारावया प्लान। संजीवनीतल्या सॉफ्टवेअरांत आशिल्लो डिफेक्ट, आपणे सॉफ्टवेअर बदलून घेतले, लूट बंद केली, फुडें कोणाक लुटूंक मेळचे ना। उसाच्या ट्रकांचे स्कॅमाचेर दीपक ढवळीकाराचो खुलासो। आणि ऑस्ट्रेलियेचो उदेतो क्रिकेटर फिल ह्यूजाक मरण, बाउन्सरा सरची मेंदवाक मार, 2 दीस कोमात। क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाक दुख्ख, भारता बरोबर पहिली टेस्ट मॅच रद्द करची म्हूण मागणी। खबर विस्तारान। मोपा विमानतळ उबारतल्याक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी बिझनेस स्वता मार्केट करून उबो करचो पडटलो। मोपा विमानतळाच्या RFQंत बिडराचे प्रस्नाक गोंय सरकारान ही स्पष्ट जाप दिल्या। दाबोळे आनी सिंधुदुर्गांतले चिपी विमानतळाक लागून मोपाचेर जाय तितली हवाई येरादारी जातली काय ना ताचो हुस्को बिडरांक दिसता। दाबोळे कमर्शियल विमानतळ म्हूण कायम उरतलो हें सरकारान RFQंत स्पश्ट केलां। मार्च 2015 मेरेन पर्यावरण मंत्रालय खंय मोपाक पर्यावरण दाखलो दितलें। मोपा विमानतळा खातीर काडिल्ल्या RFQंक 12 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलो। मोपाचेर सरकाराकडेन जाल्ले पयले बसके उपरांत बिडरांनी वट्ट 140 प्रस्न केल्यात। एअरपोर्ट संचालकान बिडरांच्या त्या प्रस्नांक जापो दिल्यात। दाबोळे चालू उरल्यार आनी सिंधुदुर्गांत चिपी विमानतळ आयल्यार मोपाचेर बिझनेस जातलो काय ना हो चडशे जाणांचो मुखेल प्रस्न। हवाई येरादारीचो बिझनेस उबो करपाची जबाबदारी गुंतवणूकदाराची आसतली म्हूण सरकारान पयलींच स्पश्ट केलां। वर्साक सुमार 70 लाख प्रवाशी हाताळपी दाबोळे विमानतळा लागसार जमीन नाशिल्ल्यान ताचो विस्तार जावचो ना हे RFQंत स्पश्ट केलां। मोपा विमानतळ जाल्या उपरांतूय दाबोळे विमानतळ कमर्शियल आनी नागरी येरादारी खातीर उक्तो आसतलो अशें उतर प्राधिकरणान दिलां। मोपा विमानतळाक मार्च 2015 मेरेन पर्यावरणीय दाखलो मेळपाची शक्यताय आसा। सध्या एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट भौशीक सुनावणेक उक्तो दवरला। दाबोळे विमानतळार नागरी हवाई येरादारीचेर घाल्ली मर्यादा नौदळ सदळ करूंक सोदता हाचेर नागरी उड्डाण संचालनालयाक कांयच म्हायती ना। मोपा विमानतळाक ज्यो समांतर वेवस्था आसात त्या गजालींचो बारीकसाणेन विचार आनी अभ्यास तशेंच ताचो मोपाच्या येरादारीचेर परिणाम कितें ह्या गजालींचो बिडरांनी विचार करपाचो हे सरकारान बिडरांक स्पश्ट केलां। मोपा विमानतळ बांदतल्याक सरकार प्रकल्पाच्या 10 किलोमीटर वाठारांत जमीन, उदक आनी वीज पुरवण करतले। तशेंच रस्तो बांदपाक आनी वाडोवंक आनी कमर्शियल उदरगती खातीर 4 FARची तजवीज सरकार करतलो। मोपा खातीर तयार केल्ल्या मास्टर प्लानांत विमानतळ बांदपाक 3 वर्सांचो वेळ थारायला। हो प्रकल्प कमीत कमी 30 वर्सांच्या कन्सेशनाचेर गुंतवणूकदाराक दितले। प्रकल्पाक सुरवात जातली तेन्ना गुंतवणूकदारान पेडणेच्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवंक जाय तशेंच तांकां प्रशिक्षण आनी शिकपाक लागपी सुविधा दिवंक जाय। मोपा विमानतळार थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे पडटले। हे सगळे सरकारान बिडरांक RFQचेर दिल्ले जापेन स्पश्ट केलां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। पार्सेकार सरकाराचे पहिले मंत्रिमंडळ बसकेत शुक्राराक कुळ कायद्याचो मुद्दो गाजपाची लक्षणां दिसतात। मोगोचे मंत्र्यांनी कुळ कायदो दुरुस्तीक बसकेंत विरोध करचो नाजाल्यार मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरचे म्हूण फोंडेची गोवा सेना मागता। प्रियोचो आदलो आमदार विश्वास सतरकार म्हणटा सरकाराचें धोरण पटना जाल्यार दीपकान मंत्रीपद सोडचें। कुळ कायदो दुरुस्तीचेर फेरविचार जावं येता म्हूण मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री पयलींच उलयल्यात। मंत्रिमंडळ बसकेचे अजेंडाचेर हो विशय नासलो तरीकय ढवळीकाराच्या भुमिकेचेर सगळ्यांची नजर आसा। शुक्रारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बसका जातली। गोंयभर सध्या कुळ कायद्याचो विशय गाजता। मंत्रिमंडळाचे बसकेत कुळ कायद्याचो विशय नासलो तरी ऐन वेळार हो विशय चर्चेक येतलो म्हणपाचें आयकूंक येता।
कूळ कायद्याचेर एका वटेन सरकाराचेर जाल्यार दुसरे वटेन ढवळीकारांचेर दोनूय वटेन टिका जावंक लागल्या. मोगोच्या मंत्र्यांनी कूळ कायदो दुरुस्तीक बसकेत विरोध करचो ना जाल्यार मंत्रिमंडळांतल्यान भायर सरून लोकां बरोबर रावचे म्हूण फोंडेची गोवा सेना मागता. मगो पक्षाचे जे तिनूय आमदार आसा त्या तिनूय आमदारांनी ओपन विरोध करचो की ही जी सरकारान दुरुस्ती हाडल्या ती फाटी घेवची, ही मागणी करची. आणि ही मागणी करून पसून जर तुमकां अशें दिसून आयलें सरकाराचेर कांयच दुरुस्ती केल्या ती फाटी घेवपाक पळयना जाल्यार म्हाजें एक सजेशन आसा, एक मागणी आसा की तुमकां जर खरेंच जर तुमकां लोकां बरोबर रावपाक जाय, तुमकां जर खरेंच कुळाचे मुणकाराचे जर हित राखपाक जाय जाल्यार सरकाराक जो तुमी पाठिंबो दिला तो फाटी घेवचो. दुसरे वटेन कूळ कायद्याचेर सरकार आड उलयता म्हूण मंत्री दिपकान मंत्रीपद सोडचें म्हूण प्रियोळ बीजेपी मंडळ मागता. हो विशय ते मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवपाचे आसात. जेन्ना हे जे विधेयक जें आसात त्या विधानसभेच्या पटलाचेर आयलें संमत जालें त्या वेळार दीपक ढवळीकर विधानसभेत उपस्थित आशिल्ले. हो सगळें जें दुटोप्पी धोरण आसात म्हणजे एके वटल्यान सत्तेची फळां खावप आनी दुसरे वटेंतल्यान सरकाराचेर आरोप करप, त्यामुळे आमी प्रियो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी तांचो राजिनामो मागतात. समजा हेंच चालू उरलें आसत न्ही जाल्यार सीएमाक मेळून आमी सांगतले की ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडया, हें कंटिन्यू उरलें जालें. पणजे पाट्यार ईडीसीन दिल्ले प्लॉट रद्द वा परत घेवपाची वेवस्था करपाचें कायदो दुरुस्ती विधेयक सरकार हाडपाक सोदता. ह्या विधेयकाचो मसुदोय मंत्रिमंडळाचे शुक्रारचे बसकेंत येवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान कितें करचें आनी कितें करचें न्ही तें विजय सरदेसाय सांगूंक शकना. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचीं उतरां. भाजपा सरकारान प्रादेशीक आराखड्याक चुट्टी लावन लोलयेच्या रान आशिल्ले जमनीक कमर्शियल सनद दिल्ली असो आरोप विजयान केल्लो. दुसरे वटेन प्रादेशीक आराखड्याचेर टप्प्या टप्प्यान तालुको पावंड्यार निर्णय जावंक जाय म्हूण मायकल लोबो मागता. तो प्रुडंटाचे डिबेटींत उलयलो. प्रादेशीक आराखडो स्थगीत दवरले उपरांत दिल्ल्या सनदाचो नियाळ घेवंक जाय म्हूण एक्टिव्हिस्ट सबीना मार्टिन्स मागता. प्रादेशीक आराखड्याक चुट्टी लावन बीजेपी सरकारान 2012 आल्डेंट कंपनीक काणकोणा लोलया जमनीक कमर्शियल सनद दिल्या म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान विशय काडला. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान कितें करप ते विजयान सांगपाची गरज ना. विजय सरदेसायान ते एलिगेशन केलां पळय तुमच्या रिजनल प्लान हां हांवें आयकूं ना, पूण विजय सरदेसाय कितें बडबडलो म्हणून हांवें उलोवंक जाय अशें कांय ना. विजय सरदेसाय इज नॉट सपोज टू सेट एजेंडा फॉर माय गव्हर्नमेंट. प्रुडंटान ह्या प्रकरणाचेर डिबेट घेतली. आमदार मायकल म्हणटा प्रादेशीक आराखड्याचेर टप्प्या टप्प्यान तालुको पावंड्यार निर्णय जावंक जाय. प्रादेशीक आराखडो स्थगीत दवरल्या उपरांत दिल्ल्या सनदांचो नियाळ घेवपाक जाय म्हूण गोवा बचावाची एक्टिव्हिस्ट सबीना मार्टिन्स मागता. काँग्रेसीन तरी फकत इको टुरिझम झोन म्हणटा तो प्रपोज केल्लो आनी तो तांचो झोन एडॉप्ट केलो आनी आमकां गोंयकारांक सांगूंकूच ना, फकत घाटियांक सांगलें. Audit of all the permissions that have been given and you will see the amount of no, that's not the only one. I have spoken to the deputy chief minister who is the town and country planning minister. I said let us bring regional plan out taluka wise. Let us bring it taluka wise. Take them also into confidence. We became Are you okay with phase-wise? Time sarko sakta. The solution is only regional plan getting finalized. No, the regional plan is notified. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक विराम.